काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बीजेपीच्या मंत्र्यांक एक टाइम टेबल फिक्स केला। तो टाइम टेबल म्हटल्यार दर बुधवारा 10 ते 12 जायसर मंत्र्यांनी सेक्रेटरिएटात पब्लिका खातीर अवेलेबल आसचे आणि दर मंगळारा अल्टरनेट डेज पक्षाच्या कार्यालयात पणजे मंत्र्यांनी लोकां खातीर अवेलेबल आसचे। आता हो टाइम टेबल मुख्यमंत्र्याक कित्याक डिसायड करचो पडलो काय, अशें कितें जालें? काल बीजेपीचे मिनिस्टर, आमदार आणि कोर ग्रुपाची बसका जाली। ह्या कोर ग्रुपाच्या बसकेन प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे आणि मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमदारांक आणि मंत्र्यांक एक सांगलें की जेन्ना खंयच्याय पर्टिक्युलर एका खात्याचो विषय आसता तेन्ना दुसऱ्या मंत्र्यान किंवा खंयच्या आमदारान पब्लिकली त्या मंत्र्याच्या किंवा त्या खात्याच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट दिवचें न्ही किंवा मिडिया कडेन उलोवचें न्ही, पब्लीक स्टेटमेंट काडचें न्ही। जर कितें विषय आसात, पर्सनल विषय आसात जाल्यार त्या पर्टिक्युलर मंत्र्या कडेन उलोवचो आणि तो विषय सुटावो करून घेवचो। जेन्ना हो विषय मिटिंगेक चर्चेक आयलो तेन्ना कांय मंत्र्यांनी आणि खुद्द सभापतीन विषय काढलो, तो म्हटल्यार जे मंत्री आसात सरकाराचे ते मंत्री फोनाक रिस्पॉन्स दिनात, फोन घेयनात आणि उसरा राती मेरेन ते फोन परतूनय कॉल बॅक करिनात। आता जेन्ना हो विषय चर्चेक आयलो तेन्ना अशें स्पश्ट जालां की जे बीजेपीचे मिनिस्टर आसात, सरकाराचे मिनिस्टर आसात, तांचो पब्लीक कनेक्ट जो आसा तो खंय तरी तुटला, लोकां कडेन तांचो कनेक्ट ना। ते जर आमदार मंत्र्यांचोच जर फोन घेयनात, तांकां जर कॉलबॅक करनात जाल्यार लोकांक ते कशें मेळटले, लोकांचे विशय कशे सुटावे जातले। आणि एक म्हत्वाचो विशय ह्या बसकेक चर्चेक आयलो तो म्हटल्यार आमदार मंत्र्यांच्यो खास करून खुद्द कागाळी आसात की जेन्ना तांच्या संबंधीत खात्याचेर कोणूय टिका करता किंवा कोणूय उलयता, विरोधक खास करून जेन्ना उलयतात तेन्ना सरकार जावं किंवा पक्षा कडल्यान ताका जाप दिली वचना किंवा खंय तरी त्या मंत्र्याची बाजू घेतली वचना, ताका डिफेम केलो वचना। आणि जेन्ना अशा पद्दत जाता तेन्ना खंय तरी विरोधक जे सरकाराचेर किंवा खंयच्याय खात्याचेर आरोप करतात ते लोकांक खरे दिसपाक लागतात। ह्या चर्चे उपरांत आनी एक म्हत्वाचो असो विशय आयलो तो म्हणजे आमदार मंत्र्यांच्यो अश्यो कागाळी आसात की जे विरोधी आमदार आसात, 7 आमदार आसात, तांची कामां खंय तरी सरकारी आमदारांचे सरकारान आमदार आसात किंवा मंत्री आसात तांच्या परस फास्ट कामां जावपाक लागल्यात। आणि जेन्ना अशी गजाल जाता तेन्ना एक म्हटल्यार विरोधक सरकाराचेर आरोप करतात आणि थंयसरूय शायन जातात आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार विरोधक जे आसात ते आपली कामां करून घेतात आणि थंयसरूय शायन जावपाक लागल्यात। प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक।